आनी एम्ब्युलन्स बी हांवें ऑर्डर केल्ले आसा पळय एम्ब्युलन्स हांगा पळय आमी सरकार काम करता खंयचे विरोधकाचे म्हणून जनतेचे खातीर काम करता विरोधक हा म्हणून आमी थंय एम्ब्युलन्स दिवचे ना काय काम करचें तशें कांयच म्हाजें गणीत ना सगळ्यांक जे कितें योग्य तरेचे फेसिलिटी दिवंक जाय ते दिवपाचो म्हजो प्रयत्न आसता ना नवीन एक्चुअली आमकां एस्टिमेट आमी केल्यार आमकां एक 25 तरी जाय लोड वाडला न्ही तुमी पळयात न्ही कशें 25 एक ना हांव हाडटा म्हणून सांगू ना आमकां 25 एक हाडल्यार आमकां खूब रिलीफ गावतलें आतां प्रेशर खूब आहा एम्ब्युलन्साचेर प्रेशर खूब आहा आनी त्याच बरोबर आमकां त्रास बी जाता केन्ना केन्ना कित्याक आमकां विदीन 7 मिनटां आमी जर पावूंक ना आमी त्या मनशाचें जीवन आमी वाचूं शकचे ना 7 काय 12 मिनटां आमकां 7 मिनटांचो टायम दिवन आमचो ओवरऑल टायम नॅशनली आमचो ओवरऑल टायम गोंयांत सगळ्यांत बरो आहा आनी कित्याक आमकां हे पळय आमकां एडवान्स लायफ सेवींग सिस्टम एकूच राज्य जे खंय हांवें चालू केल्लें हांव मंत्री आसतना पयलीं चालू केल्लें आतां पर्यंत चालू आहा जायत्या लोकांनी तेजेर खुबशी टिका केली म्हणजे इट इज तें काम जो करता तो काम कसो करता तेजेर आसता तें आयज कित्याक 108 चलता सारकी तुका खबर आहा सगळे विशय तुवेंनूच म्हाका प्रश्न विचारला कितले फावट एसेंब्लीन येता तेन्ना पूण मेन म्हणजे कित्याक हांगा हेल्थ कॅर अशे विशय आहा की कोणाक दोश न दिता आमकां बसून सोल्युशन काडपाची गरज आहा